प्रितीच्या भाव भयणींनो, तिसरो क्रिस्तांवांचो आयतार हो आमकां दर एकल्याक खुशाल रावंक उलो मारता. देखूनच आयचो विशय आसा तो विशय अशें म्हणटा, सदांच खुशाल रावात. देखूनच आयचो सेवाधर्म आसा तो आमकां सगल्यांक खुशाल जावंक वो खुशाल बरीत मनशां कशीं जावन जिवंक वो संतोश बरीत रावंक आमकां आयचो विशय उलो मारता. जी आमी कश्टावतात, जी आमी दुखी आसात, जी कोण आमी पिडेंत आसात, तांकां सगल्यांक हीच खुशालकाय घेवन हे नातालाच्या परबेक आमचो सणवंडार दर एकल्याक भेट करूंक येता हो आयतार आमकां उगडास कोत्ता. देखूनच ह्या वाचपां जीं आसात तीं आमकां दर एकल्याक सांगतात ती म्हणल्यार आमी दर एकल्याक खुशालकायेन हे परबेक आमी तयारी करूंक जाय. देखूनच हेच खुशालकायेचो हो संतोश बरीचो विशय घेवन हांव फुडें वेताना ही ल्हानशी गोत एका टिचरी सभे जाल्ली हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. एक पावटी एक शिक्षक आसलेली, तिचे सभे एका रिपोर्टरानूय पत्रवाल्यांनूय इंटरव्यू घेताना अशें तिका विचारलें, तूं तुजें सदांचें जिवीत जिवंक तूं कसलें काम कोत्ता वो तूं कितें कोत्ता? आनी ही शिक्षक ताका सांगूंक लागलें, हांव म्हजें काम कोत्तां तें म्हणल्यार म्हजें क्रिस्ती जिवीत जियेतां. पूण ह्या पत्रकाराक दिसलें हें घडये शिक्षक आपलो प्रश्न समजूंक ना. देखून आनी एक पावटी विचारलें, तूं तुजें घरचें सगल्यांचें बरे भाशेन जियेवपाक घोवाचें भुरग्यांक वाडोवंक तूं कितें कोत्ता? आनी ह्या शिक्षकान आनी एक पावटी जबाब दिलो, तो म्हणल्यार आपूण आपलें क्रिस्ती जिवीत जियेता. आनी निमणें ह्या पत्रवाल्यान ह्या शिक्षकाक म्हणलें, हांव तुजे लागीं विचारतां तें तुका घडये समजूंक ना खरें. देखूनच हांव तुका विचारूंक सोदतां, तूं तुजें जॉब वो काम म्हणटा तें कसलें? आनी निमणें ह्या शिक्षकान सांगलें, म्हजें काम हांव जॉब जें म्हणटा तें म्हणल्यार क्रिस्ती जिवीत जियेवपाचें. कित्याक हांव न्हिदतना आनी उठ्ठना 24 वरां म्हजें क्रिस्ती जिवीत हांव जियेतां. म्हज्या भाव भयणींनो, आमी घडये जायते पावटी दुखी आसतलीं, आमचेर घडये दुयेंस पिडा आयली आसतली, आमकां घडये जिवितां आव्हानां आसतलीं. हें सगलें आमच्या जिवितांत आसा. पूण आयचो विशय आमकां पयले सुवातेर दर एकल्याक पयलो संदेश दिता, तो म्हणल्यार आमी खुशाल बरीत वो आमी संतोश बरीत मनशां कशीं जावन जिवंक. आज घडये आमी एक दुखेस्त जिवीत जियेतात, आमी घडये पिडेंत आसात, वो घडये आमी वायट हाताळण्यांक सांपडल्यात, अडचण्यांत आसात, जाल्यार आयच्या ह्या आयताराक आमकां पयलो संदेश दिल्लो आसा, तो म्हणल्यार आमी सगळीं संतोश बरीत आनी खुशाल मनशां जावन जिवंक. आनी तें म्हणल्यार आमच्या क्रिस्ती जिवितांत 24 वरां आमी एक क्रिस्ती जिवीत जियेतना खुशाल जावन संतोश बरीत जावन जिवंक आमकां ही नातालांचे परबेक ह्या तिसऱ्या आयताराक आमकां हो संदेश दिल्लो आसा. आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमकां आयच्या वाचपांनी कळीत केल्ली आसा. जायते पावटी घडये आमी देवाक शिणटात, आमी घडये वायटाक सांपडटात, वो घडये आमच्या तायण्यांक पडटात, तेन्ना घडये आमी देवाक शिणटात. पूण आयचो आयतार आमकां एकूच भरवोसो दिता, जे आमी क्रिस्ती जिवितांत भरवोशाचें जिवीत जिवंक वो आयचें वाचपां आमकां कळीत कोत्तात. आमकां दुसरी वस्त आयच्या दिसाक कळीत केल्ली आसा, ती म्हणल्यार आमकां सगल्यांक होच जेजू परतून येतलो ताणें आमकां भरवोसो दिल्लो आसा. म्हणटच ह्या आयताराक दुसरी वस्त म्हाका आनी तुमकां फावो केल्ली आसा, ती म्हणल्यार आमच्या कोश्टां दुमाणांक सगल्यांक आमकां एक भरवोसो, तो म्हणल्यार आमचो जेजू क्रिस्त. आयच्या दिसाक निमणी वस्त सांगतना आनी एक घडणी भाव भयणींनो म्हज्या जिवितांत जाल्ली तुमकां सांगूंक सोदतां. एके पावटी एके उस्तोरेक हांवें भेट केलेली, जी गंभीर परिस्थितींत आसलेली. जेन्ना ते उस्तोरेक भेट केलेली तेन्ना ती उस्तोरी भाव भयणींनो देवाक शिणटाली म्हणून आपणें देवाक कितें वायट केलां, सगलेंच बरें केलां, देवाक सगलेंच आपणें दिलां, जिवीत देवाक भेटयलां. पूण भाव भयणींनो,
म्हज्या मनान दिसलें ह्या बायलेन आपलें दूख आपले कश्ट केन्नाच बावाटाच्या नदरेन पडूंक ना. म्हणटच आयच्या दिसाक निमाणी वस्त आमकां कडीत कोत्ता ती म्हणल्यार आमचे कश्ट दूख आमची सगळीं वायट टायनाय आमचेर येतात ती बावाटाचे नदरेन पडोवंक आमकां तिसरो विशय जो आसा तो आमकां उलो मारता. म्हणटच आयच्या दिसाक ज्या विशयान लक्ष घातना आमकां सगल्यांक संतोश भरीत मनशां कशीं जावन जिवंक आमकां आयचो विशय उलो मारतना आमची पयली वस्त आमी करुया. देवाक शेणूंक न्हय पूण कुशाल मनशां क्रिस्ती जिवितान आमी जिवुया. हीच कुशालकाय आमी एकामेकाक दिवंक आमी वावरुया. दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमच्या कश्टां दुमाड्यांक ओस बरवसो घेवन आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवुया. आनी निमणें म्हणल्यार आमचें सगळें दूख आसा आमचेर वायट आव्हानां येतात सगळीं भाव भयणीं बावाटाचे नदरेन पडोवंक आनी तयारी करतना आमचें जिवीत बावाटाचे नदरेन पडोवंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक मागुया.